नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। रानांक उजो घालप्यांचेर करतले खर कारवाय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी। आपत्ती वेवस्थापन पंगडाची घेतली बसका। अभयारण्य वाठारांत परवानगी बगर भोंवडी करप्यांचेर करतलो खर कारवाय। म्हादय आनी मोर्ले वाठारांत लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुके उपरांत रान मंत्री विश्वजीत राणेन दिली म्हायती। सलग 5वे दिसाकय गोंयांत उजो लागपाचे सत्र चालूच। मोर्ले, कुठ्ठाळे आनी पर्रा वाठारांतल्या रानांनी लागलो उजो। होळयेचो रंग गाडयेचेर उडयल्ल्या कारणान तिडकिल्ल्या तरणाट्यांनी केलो तलवार आनी सुरयेन हल्लो। मायणा कुडतर वाठारांतल्या 5 तरणाट्यांक अटक। गोंयच्या तरणाट्यांक कुशीक दवरून हेर राज्यांतल्या तरणाट्यांक मोपा विमानतळाचेर नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार करतले पुराय गोंयभर खर आंदोलन। गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी। आनी 8 आनी 9 मार्चाक 4 ते 6 डिग्रीन वाडटले तापमान। हवामान खात्याचो अलर्ट, लोकांनी घेवची कुयदाद। आता पळयात खबरो विस्तारांत। म्हादय अभयारण्य वाठारांत लागिल्ल्या उज्याची चौकशी करून उज्याक कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या। हातूंत थळाव्यांचो आस्पाव आसल्यार तांचेरूय खटलो दाखल करतले। सैमाची आनी सरकार खंयचेच परिस्थितीत सोसून घेवचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। म्हादय अभयारण्यात लागिल्ल्या उज्याचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नियाळ घेतलो। म्हादय सर भोंवतणच्या अभयारण्य वाठारांत येवपी साटरे दोंगर, वाघेरी, मोर्ले गड तशेंच पोरणे सुर्ला ह्या वाठारांत फाटल्या 3 दिसांपासून उजो धुमसता। ताका लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा राती उसरा मोर्ले सत्तरेंतल्या कम्युनिटी सभाघरांत राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाची बसका घेवन परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। उजो जर कोण इंटेन्सली आपल्या काजीनी घातला असेल तर ताणी बंद करपाक जाय, ताजी इन्क्वायरी करपाक जाय। फॉरेस्ट गार्ड जे रिस्पॉन्सिबल आसा, ज्या जाग्यार उजो लागतात तांच्या कडल्यान सगळी थॉरोली इन्क्वायरी जातली आणि ते जर इररिस्पॉन्सिबल आसत जाल्यार तांकांय सस्पेंड केले वयतले। लोक अशा पद्दतीन जर फॉरेस्टान चुकून आपल्याक उजो घालपाचो प्रयत्न सुद्दां करता आसत जाल्यार ताणी बंद करप आणि घालता जर आसत जाल्यार तांकांय बी ताचेर केस कंप्लेन फायल केले वयतले। अशा पद्दतीन फॉरेस्टाची हानी सरकार खंयच्याच पद्दतीन सोसून घेवचें ना। आमी आज पुराय आमची टीम जे कालच्यान काम करतात, आता रातचेय बी नायटीक सुद्दां ते ऑलरेडी काम करीत आसा। ज्या जाग्याचेर गाडी वताना किंवा ज्या जाग्याचेर आमचे फायर टेंडर पावूंक शकना, प्रॅक्टिकली ते स्वता वचून काम करतात। आता ऑलरेडी 30 ते 35 मॅनपावर ऑलरेडी फॉरेस्टाचे ते आसा। फाल्यां सकाळी 6 सुमारूच म्हणजे आमचे फॉरेस्ट, फायर, पुलीस आनी इवन दो लोकल पंचायत आसा, लोकल पंचायतींनी लोकल भुरग्यांनी सपोर्ट करता म्हटला। सोडट पर्या मतदारसंघातले सगळे लोकल भुरगे बी फाल्यां थंय वचून प्रॅक्टिकली जितको उजो पालोवप आसा तो पालयतले। तेजेर इन्क्वायरी रिपोर्ट फॉरेस्ट मिनिस्टरांनी मागला, रिपोर्ट धाडून दितलो आणि जेचेर स्ट्रिक्टली तेचेर एक्शन घेवपाचें तेचेर एक्शनूय घेतली वयतली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। म्हादय अभयारण्य मोर्ले वाठार धरून गोंयभर लागिल्लो उजो आटपांत हाडपाचे यत्न चालू आसात। जंय जंय उजो लागला त्या सुवातांचेर 797 फॉरेस्ट गार्ड तैनात केल्ल्याची रान मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। ते भायर उजो पालोवपा खातीर थळावे लोक आनी नौदळाची मजत घेतल्या। हवाई दळान लेगीत मजतीचें आश्वासन दिल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। हो उजो कसो लागलो ताचो तपास जातलो, तशेंच उजो लावप्यांचेर खर कारवाय करतले। यान फुडें अभयारण्य वाठारांत परवानगी शिवाय भोंवपी मनशांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिली। कोण वचून ते पार्ट्यो बिट्यो करता आणि एक लक्षात एक पार्ट्यो करता, आमचे कुमटर बिमटर आमी पळयता, भायले लोक येतात, सरळ अरेस्ट कर म्हणून सांगले। फॉरेस्टान एंट्री कोणाकूच ना। जे कोण हे मस्ती बिस्ती करपाक येता आणि पार्ट्यो करपाक येता तांकां ना, सरळ भितर उडयात म्हणून सांगले। आमी जे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाचे म्हणजे अशी परिस्थिती सेक्शनां घालपाचें हांवें ठरयलां की मागीर आनी ते कोण मंत्री बिंत्री कोणाचे काय वशिला बिशिला हांगा चलपाचें ना। तेजे उपरांत आतांच PCCवान ऑर्डर काडलेले आसा की सगळे DCFसांक वेगवेगळ्या रेंजीन आमी पोस्ट केल्ले आसा। हेड ऑफिसान कोण DCF ना आता
सगळे DCF ते रेंजीक त्यांची जबाबदारी आसतली, त्यांच्या अंडर आमचो फॉरेस्ट गार्ड RFO आसतलो, त्याची जबाबदारी आसतली हे सगळे गोष्टी मेंटेन कंट्रोल करपाक. त्याच बरोबर नेवीन आमकां सांगलेलें आसा, फोगान आमकां सांगलेलें आसा की आमकां जे कितें मदत लागता ते आमकां मदत दितले. आमचे आसा ते हेलिकॉप्टर जे नेवल बेसान आसात ते हेलिकॉप्टराचो उपयोग केला वयतले आनी तेजे भायर एअरफोर्सान बी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा हे सगळे गोष्टी लक्षात नियंत्रणात हाडपाक. आनी काल जेन्ना मुख्यमंत्री सांगलें हांवें ठरयलें की आयज सकाळी एक फोगा वांगडा आमी एक सॉर्टी केल्यार पूर्ण जे खंय स्पॉट्स आसा तर आमकां एक कळटलें अंदाज तरी येतलो. केन्ना केन्ना आमी सकयल्यान जे पळयता आनी वयल्यान वचून पळयल्यार एक जमीन आसमानाचो फरक आसता आनी म्हणूनच हे सगळे गोष्टी आमी केल्ले आसा. तुमकां एक परत एकदां सांगता, फाल्यां कोणी म्हणू नये की आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले ना. आमी जे कोण इल्लिगल जे फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सँच्युरीन जे एनक्रोच करता काय भितर वयता काय ते भितर ते शब्द म्हाका येना ते वायल्ड लायफ ना unauthorized entry into any wildlife sanctuary, you will be prosecuted under the Wildlife Protection Act. Then there is no looking back. आणि कोणी वशिला बिलशिला घालपाची वाटणी पडू नये. आमकां जर मातसो बी वास आयलो की ह्या मनशान कितें केल्लें आसा हांवें PCCबाक स्ट्रिक्टली सांगलां आनी आमच्या APCCबाक सांगलें स्ट्रिक्ट एक्शन घेया, म्हाका बी विचारपाची गरज ना. इट कॅन बी टेम्परेचर इनक्रीज, लेवल ऑफ ह्युमिडिटी, इट कॅन बी एनीथिंग. सो दे लेट देयर बी अ डिटेल्ड इन्क्वायरी. And once the detailed inquiry is conducted by the forest department, wherever if we find what needs to be done, action will be. दिसान दीस उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात. कुट्टाळे दोंगरार उजो लागलो. म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाज आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले. तरी उजो नियंत्रणात आयलो ना. सकाळी नेवीक लेगीत आपोवन तांच्यांनी 7 फावट उदक हाडून मारले. उजो भगभगता आनी वाडत आसा. हो उजो कसो लागलो हांची म्हायती मेळ्ळी ना अशी म्हायती उजो पालोवपी दळान दिल्या. राती काल उजो लागलो म्हाका सगळेच टायमार काल कुडी लागलो आसतलो पूण तितलो तो पळोवन आसलो. जेन्ना रात जाली तेन्ना उजो व्हडलो जालो तेन्ना सगळें पडोन येयलें आनी म्हाका ते पंचान फोन केलो. राती आमी स्पॉट 7 सुमार 7 जाल्यो ते 3 राती गेले पूण कंट्रोल कसो जावना. सगळे येयल्ले आमचे फायर डिपार्टमेंट येयल्ले, मागीर कलेक्टर आहलो, मागीर PI आहलो वेर्णाचो, मागीर मामलेदार आहले, सगळे आहले. पूण तरी आसतना ते व्हडली जंगल, व्हडली झाडां थंय स्लोप बी आसा, तेका व्हेरी डिफिकल्ट थिंगा भितर वचपाक. तेका लागून ते फायर फायटर देखून व्हेरी डिफिकल्ट तांकां तो हँडल करूंक व्हेरी जावंक ना. पूण सकाळीं जेन्ना आमी नेवीक देखून आमी फोन केलो तेन्ना नेवीन 4 रावंड कितें मारले, 4 रावंड बाकीचे कितें घातले आनी ते गेले. पूण तरी आसतना कांय ना, हँडल कांय जावना. अजून तसो आसा उजो फुडें फुडें येयत आसा. म्हणटकीर म्हाका दिसता आमी कितेंय जर करून हाका उपाव काडपाक जाय, नाजाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट वाडत रावतलो आनी प्रॉब्लमूय जावपाक शकता. काल सकाळच्यान आमचे चालूच आसले कॉलां आनी आमी सगळे जाग्यार खंय खंय आमी कॉल आमकां इन्फॉर्म दिता पळय आमी सगळ्यांक अटेंड केल्ले आसा. आनी रातचे हांगा कन्सुवाचे वयर अशें जंगलान आमी खूब ट्राय केले पण देर इज नो एक्सेस टू एंटर इनसायड. मागीर रातचे CFO आनी आमी नेवीच्यान कॉर्डिनेट केलें आनी सकाळीं नेवीचे येवन तेंच्यांनी 7 ट्रिपी मारले, ड्रॉप केले उदक आनी ते गेले. आतां जरी आमी खूब ट्राय केले हांगा पालोवपाचें कित्याक एक्सेस ना. आतां JCP बीन आपयला आनी CFOशीन आमी कॉन्टेक्ट करता आनी नेवीशीन कॉर्डिनेट करता. अशें करता करता आनी एक कॉल येयल्या, एक आमची फायर टेंडर वेर्णाच्यान हांगा येवपाची आसली. थंय एक मेजर फायर म्हणून नियर द पेट्रोल पंप ऑपोजीट मेटा स्ट्रीप थंय हांवें धाडली आनी इमिजिएटली आमी एक जुवारीकूय एसिस्ट कर म्हटल्यार तांकां रिइन्फोर्समेंट आपयला आनी वास्को फायर स्टेशनाकूय आमी इन्फॉर्म केल्ले आसा. आनी हांगा सगळे आमचे MLA PI सगळे आमकां सपोर्ट मेळ्ळेले आहा. आनी हांव इतलेंच गोवोरमेंटाक मागता की आमकां नेवी सपोर्ट करचे वयरच्यान ड्रॉप करपाक. जंगलान आमी वचोंक शकना, गाडी एक्सेस आमची ना. आनी दुसरें हांव एक रिक्वेस्ट करता सगळ्या पब्लिकांक, खंय खंय जंगलान कोणाची घरां आहा पळय एटलिस्ट दे शूड क्लीन देर सरावंडींग एरिया 6 मीटर, कित्याक तेंचे कडेन मागीर रिस्क आसूंक शकना. वाऱ्यान वयता फ्लेम आनी खंय स्प्रेड जाता आनी अशें स्प्रेड जाल्लो आसा आख्खे गोंयान सेम जाल्ले. सो आमकां नेवीचो हेल्प जाय, कित्याक हेलिकॉप्टरानूच हें करूंक शकता, कितें सांगूंक शकना कशें कोणी घातल्याकूय जावंक शकता या आपाप हीट रिएक्शनानूय जावंक शकता. केपेच्या होळी उत्सवा वेळार 2 गटांमदीं वाद निर्माण जालो. एका तरणाट्याचेर तलवार आनी सुरो घेवन हल्लो करपाचें प्रकरण घडलें. होळयेचे रंग गाडयेचेर उडयल्ल्यान मायणा कुडतरी वाठारांतल्या कांय तरणाट्यांनी कट्टा आमोणा वाठारांत रावपी प्रज्योत नायक ह्या तरणाट्याचेर हल्लो केलो. ही घडणूक मंगळारा उसरा राती घडली.
देखून थळाव्यांनी केप्यां पुलीस स्टेशनात तांच्या विरोधात कागाळ नोंद केली। त्या उपरांत केप्यां पुलिसांनी 5 आरोप्यांक हत्यारा सयत अटक केली। फुडलो तपास सुरू आसा। आमी कोट्यार आसले, आमचो शिगमोत्सव चलतालो कोट्यार, सो आमी थंय आसतले कडेन हे थोडे बॉयज येयले सेफ्टी घेवन, सो सेफ्टी बी हांगासर आसा सायडीन, सो येयले आनी सडनली ताका आमगेलो तातून म्हणटा ताका म्हागेलो फ्रेंड तातून, आनी हांव कितले दिसांनी आजूच ताका मेळ्ळा, सो आमी उलयताले घडये येयले आनी सडनली ताका काडले आनी डिकी ओपन केली आनी ताका गाडयेन घालता एकदम जसो काय नुस्तें आनी दुकोर मारल्या भशेन। तो इतले तरी पूण आमी ओगी रावले कितें फ्रेंड आसतले बेबी होळी न्ही जूक जाता घडी, तरी सडनली पळय जाल्यार उर उर करून ताका ओडले तेजे टी शर्ट बीन पिल्ले, तेन्ना आमी फुडें हात घातलो म्हळ्यार इतलेंच की कितें विचारलें बाबा तुमी कितें करता हें कितें वॉट हॅपन डू तुमी कितें करता हें समथींग, तितल्यान तें म्हणपाक लागलें कितें ना हें आनी कोणा कितें केलें तें आमी तें सोडून दी तरी पूण ताका मार हांगा गोळ्यान धरलो, तेन्ना आमी सोडून काडलो ताका। हांव आसलो, विभो आसलो मिन्स म्हजो फ्रेंड आनी सडनली म्हाजे दोग तीन जाण फ्रेंड आसले, सो तेन्ना ताका आमी काडून घेतलो, तरी पूण ताका ना कोण एकलो उडलो तो ब्लॅक कलर, तो ब्लॅक कलर तो ओडला स्विफ्टाच्या दारार रावला आनी मारता ताका मारता म्हणटा एकदम, आनी आपूण म्हणटा कोण तुमच्या केपेचें हाड हें हाड, आमी तरी पूण कांय ना आमचे बाकीचे भुरगे येयले पूण सडनली कांय कळक ना कोणाक कितें जाता, पूण तेन्ना जर पेटलेलें न्ही खूब पेटले, पूण हांव सडनली सांगता दत्तात्रेय टेंपलाच्यान दे बॉयज आर रॉंग, आमकां न्याय जाय इतलेंच। आतां फुडें तुमी कितें करपाचें कशें कितें तुमी पळया कशें कितें म्हणून। जो इन्सिडेंट जालो आमकां फोन येयलो, फोन वयतकीर आमी ताबडतोब थंय गेले, त्या जाग्यार ऑन द स्पॉट आमी गेले, पयल्यार थंय तलवाऱ्यो स्टिक्स बाकीची वेपन्स बारीक बारीक सगळी तेंचे फुडें हातीं आसली। आमगे भुरग्यांनी ताका कोणेच हात घालूंक ना, तांकां विचारलें कित्याक येयल्या कित्याक, पूण ते येयात तापासतल्या मारात यश करून ते सांगताले। मागीर तितल्या मागीर पुलीस येयले, पुलिसान तांकां धरले, पुलिसां पसून ते आयकनाशिल्ले, पुलिसां शाबा सांगताले कितें मागीर या मागीर कॉम्प्रमायजा येयात आनी अशें कितें बडबडत आसले। गोयच्या तरणाट्यांक कुशीक दवरून सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतल्या तरणाट्यांक मोपा विमानतळाचेर नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कलंगुटकारान दिल्या। मंगळारा सिंधुदुर्ग भाजपाच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री आनी पेडणेचो थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार हांची भेट घेतिल्ली आनी सिंधुदुर्गांतल्या तरणाट्यांक मोपा विमानतळाचेर नोकऱ्यो मेळच्यो अशी मागणी केल्ली। या शिष्टमंडळाक मुख्यमंत्र्यान सकारात्मक येवकार दिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डान आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या। त्यांच्या हेचेर ही इमेजूय आसा, तेतून चीफ मिनिस्टर आसा, आमचो पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आसा आनी इतर हे सिंधुदुर्गांतले बीजेपीचे कार्यकर्ते आसात। दुःखाची बाब अशी की पेडणेकार आणि गोंयकारांनी अशें समजतात काय कितें, आज 2 म्हयने जावन गेले जो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट स्टार्ट जाला, पूण थंयसरली जर खरी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार रोजगार सोडा, थंय टॅक्सीवाले सुद्दां बाबडे वळवळटात, थंय वयतले जाल्यार मनमानीचे कारभार आसात, कांय थंय म्हणजे सिस्टमीन अशें कांयच ना। जमनी हांगासरल्या स्थानीक लोकांच्यो गेल्या, अजुनूय काही लोकांक थंय कंपेन्सेट केल्ले ना, कंपेन्सेट करूंकूय ना, नोकऱ्योय ना आनी लिटरली ह्या सगळ्या हांगासरल्या पेडण्यांतल्या भुरग्यांची तरुणांची थट्टा चल्ल्या। पण तरी सुद्दां ह्या हांगासरल्या आपल्या तरुणांक जे हांगासर एंटरटेन करिनात आनी ह्या सिंधुदुर्गांतल्या काही बीजेपीचे कार्यकर्ते येतात आनी आपलो डिमांड मांडटात की थंयसरल्या भुरग्यांक हांगासर रोजगार निर्मिती करून दिवपाक जाय आनी ताका चीफ मिनिस्टर प्रायोरिटीन म्हणटा की आमी तेचेर विचार करूं किंवा आमी तेचेर पॉझिटिव्ह तांकां हे दिता। हे तेंच्यांनी ह्या हेचेर घातलेले आसा, तेंचो पोस्ट आसा आनी ह्या पोस्टाचेर तेंच्यांनी मेन्शन केलें। काही सिंधुदुर्गाच्या मराठी पेपरांचेरूय ही बातमी व्हायरल जाता। सो अशें जर चलपाक लागले जाल्यार आमकां थंयसरल्या तरुणांक आमी अजुनूय वाट पळयताले, कारण 25% सादारण ऑपरेशनान आहा एअरपोर्ट, अजुनूय वाट पळयताले की थंयसरल्या तरुणांक किंवा गोंयच्या तरुणांक भितर अकोमोडेट करून घेतले म्हणून। रस्त्यार देवल्या शिवाय आमकां दुसरो गत्यंतर उरचो ना। आमी जर समर्थनान जर रॅली व्हरोंक शकतात 26 जानेवारीक, जाल्यार आमी जर हांगासरल्या भुरग्यांचेर जर अन्याय जाता जाल्यार ताका न्याय दिवपाकूय आमी रॅली व्हरोंक शकतात आनी ही रॅली आसतली पूर्ण गोंयच्या तरुण भुरग्यांची आसतली। गोंयान आयज फाल्यां उष्णतेचे ल्हार येवपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। 8 आनी 9 तारखेर सदच्या तापमाना परस 4 ते 5 डिग्री सेल्सियस चड तापमान आसतलें अशें हवामान खात्यान म्हणलां। 11 मार्चा उपरांत तापमानात उणाव दिसून येतलो, पूण ह्या 2 दिसांनी दनपारच्या वेळार कडक वताची धग आसतली।
या वर्साच्या अर्थसंकल्पात स्वयंपूर्ण गोंय आणि कुशळटाय उदरगतीचेर भर दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। तेच बरोबर भलायकी, आदिवासी कल्याण आणि नितळसाणीचेर लक्ष केंद्रीत करतले अशें तांचें म्हणणे। तशेंच G20 परिशद आणि राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर अर्थसंकल्पात खासा तरतूद केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगले। इन डिटेलान जे बजेटा वयलो एक्सरसाइज जो आसा पयली सगळ्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी अकाउंटंट तांकां सगळ्या जाणांक एकत्र ते आपयल्ले आनी पयल्यान पयलीं सगळो रिव्यू घेतलो। फाटले रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स 98% रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स जे आशिल्ले पयलीं ते आमी अचीव करपाक शकले आनी 90% ऑफ द बजेट जे आसा पळय न्हू ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकले। हे फावटीच्या बजेटांत जाता तितको बजेट हो स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कन्सेप्टाक धरून म्हणजे आमी जशें म्हटलां की स्वयंपूर्ण गोंयच्या माध्यमांतल्यान तेतूर स्किलिंगा खातीर स्कोप आसतलो आनी अंत्योदय तत्वाचेर बजेट इम्प्लिमेंट करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी भर दितले। ह्या बजेटांत जशें आमी सांगलां तशें एड्युकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सॅनिटेशन, ट्रायबल ह्या वेगळ्या हेजेर जोर दिलो वयतलो आनी विशेश करून ट्रायबल सब प्लॅनान पयशे स्पेंड करिना अशें म्हणटात बट ते आमी एक्चुअली स्पेंड करता म्हणजे वेगवेगळे ट्रायबल हेड्स तांकां क्रिएट करपाक लायला ती एक्चुअली ट्रायबल बजेटा खातीर आमी कशा पद्दतीन स्पेंड करता हेंय कळटलें आनी आफ्टर म्हणजे आमकां GST कॉम्पेन्सेशन बंद जाल्या उपरांत सुद्दां एक्चुअली बजेट आमी खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक शकतले। रेव्हेन्यू रिसिप्टाचेर भर दिला, लोकांचेर ताण चड मोठ्या प्रमाणात न घालता सुद्दां म्हणजे आमी आमचो टार्गेट जो आसा पळय न्ही हो अचीव करतले। ह्या बजेटांत खास करून G20 आनी नॅशनल गेम हांच्या खातीरय बी प्रोविजन हे सगळें करता आसतनाय बी बजेट खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करता। आराडे पर्रा हांगाच्या कोमिनी दादीच्या दोंगराक सकाळी 8च्या सुमाराक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली। थळावे आनी उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो। आसगांव बेडेम हांगा लागिल्लो हो उजो पालोवपी दळान नियंत्रणात हाडलो, मात पर्रात दुसऱ्या टोका मेरेन पसरलेलो हो उजो पालोवपी दळाक फावो ते यश येवंक नाशिल्ल्या कारणान थळाव्या लोकांच्या मजतीन उजो नियंत्रणात हाडपाचें सत्र चालूच आशिल्लें। आमचो फायर ब्रिगेडाचो जो टीम आसा दे आर वर्किंग व्हेरी हार्ड ऑन द अदर सायड ऑफ द हिल। आमचो फोंडा गाराडी वयलो जो हिल आसा थिंगा खूब बरे भाशेन काम करतात ते, बट इट इज नॉट इनफ कित्याक एकूच फायर ब्रिगेड आमचे कडेन सद्याक पावलो आसा आनी तेज्या खातीर आमचे एका उलोचेर देव बरें करूंक म्हणून सोदता आमच्या सगळ्या युवकाक, कित्याक एका उलोचेर ते सगळे जाण आयज येयल्ले आसा आनी वी आर अबाउट टू गो एंड डाउज द फायर ऑन आमचे बोक्याच्या आराडी हो बाग जो जावन आसा बोक्याच्या आराडी जावन आसा हे सायडीचो बाग जो अजूनही तुम्ही पळोवंक शकतात उजो पेटलेलो आसा आनी इट इज फास्ट स्प्रेडिंग टुवर्ड्स द विलेज। सो वी विल बी अटेम्प्टिंग टू डाउज द फायर ऑन दीस सायड सो दॅट इट डज नॉट स्प्रेड एंड द स्प्रेड कंटेन्स। इम्पॉर्टंट मेसेज जावन आसा की आमचे जे गांवचे लोक आसा आनी तशेंच काजी काडपी जे वयर वयतात दोंगरांनी, प्लीज डू नॉट लायट एनी सॉर्ट ऑफ फायर ओर एनी सॉर्ट ऑफ फ्लेम्स। फाटल्या कांय दिसा सावन 70च्या साबार वाठारांनी उजो लागपाच्यो घडणुको घडतूच आसात। तातूंत आनिकूय भर म्हणून मंगळारा 70च्या मोर्लेगड दोंगराचेर उसरा राती अचकीत उजो लागलो। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेवन उजो पालोवपाचें कार्य चालू केलें। ह्या उज्याक लागून दोंगराचेर राबितो करून आशिल्ल्या जनावरांक तशेंच काजू बागायतीचे बरेंच लुकसाण जावपाची शक्यताय निर्माण जाल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उजो पालोवपा खातीर आतां नेव्हीच्या हेलिकॉप्टराचोय आदार घेतला। देखून दोंगराचेर लागिल्लो उजो पालोवपाचें कार्य झुजा पावण्यार चालू आसा। उजो लागल्या उपरांत काल सांजचे गोंयचे मुख्यमंत्री भौमानाधिक प्रमोद सावंत तशेंच रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे आणि पर्येचे आमदार देविया राणे हजर आशिल्ल्यो कालचे बसकेक आनी तेच्या उपरांत मागीर निर्णय जालो की सकाळी आयज सगळ्या रान खात्याचे अधिकारी कर्मचारी, उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी कर्मचारी तशेंच पुलीस अधिकारी कर्मचारी, मामलेदाराचे सगळे तलाठी जावं अधिकारी ह्या सगळ्या जाणांनी आयज सकाळी साधारण 5 सुमार
मोल्ले हांगासर आपल्या कासर वाड्यार सगळे जमा जाले आनी ताज्या उपरांत 10 टिमी केल्यो आनी 10 टिमींनी मेळून आयज सादारण 7:20 मिनटांनी ही सगळ्यो टिमीचे सगळे 10 मेंबर पुलीस कर्मचारी आपले पुलीस दळाचे उजो पालोवपी दळाचे रान खात्याचे हेर मामलेदाराचे सगळेचे अधिकारी कर्मचारी येवन उजो पालोवपाचें काम सामकें नेटान सुरू आसा आनी अक्षरशः युद्ध पाळयेचे सगळे जर हांगासर फाटल्यान दिसता ते सगळे कर्मचारी हांगासर आसात आनी तांच्यांनी जिवाचेर रान करून हो उजो पालोवपाचो आटोक्यात हाडला आनी सबंद फ्लोर मारून सगळो रिस मारल्या आनी आतां सद्या आमी मोल्ले गडाच्या सामके वयर तोकाचेर आसात थंयच्यान तुमकां दिसता आसता सगळे ही सगळी उजो आसलो तो आतां सद्या आटोक्यात येयला आनी एकंदरीत हे सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी जिवाचेर रान करून काम केलां. गोंयांत सध्या साबार कडेन उज्याच्यो घडणुको चालूच आसा. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान बुधवारा पिसुर्ले वाठारांतल्या उद्देगीक प्लास्टीक स्क्रॅप कंपनीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान कंपनीत आशिल्लें सगळें प्लास्टीक लासून गोबर जालें. कंपनीक लागिल्लो उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर उजो पालोवपी दळाचे झुजा पावंड्यार काम चालू आसा. उज्याक लागून सरभोंवतणच्या वाठारांनी भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. शॉर्ट्स क्या हुआ? लाइट से हुआ है सर. ये लाइट मतलब कम ज़्यादा हो रहा था. हाँ, वो लगता है लाइट शॉर्ट सर्किट एमसीबी से मार दिया. हाँ, एमसीबी से स्पार्क वगैरह हो गया. हाँ, आप कंपनी में क्या प्रोडक्ट्स करते हैं? प्लास्टिक रिसाइकलिंग. ये कितने साल से काम कंपनी? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, उसके पहले दूसरा काम करता था. हाँ, ओके. कितना लॉस होगा आपका? लॉस तो लगभग 18-20 लाख का होगा. आमच्या गावात इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. हे आयज एक फॅक्टरी रबरीचे जे रिसायकलिंग रबर करता प्लास्टीक तिका उजो लागलो हेजें कारण खूब आसा. तेंचें नियोजन सारकें नासता. आतां हांव फॅक्टरी कडेन ते येयलो जाल्यार सगळें तेंच्यांनी स्क्रॅप भितर भरलेलें आसलें प्लास्टीक. तें वेवस्थीत दवरीत जाल्यार ही परिस्थिती येयना. आनी दुसरें कितें हांगा उजो लागल्या कारणान बाकीच्यो इंडस्ट्रीज आसा तांकां हो धोका आसा आनी ते आमचे बाकीच्यो बऱ्यो इंडस्ट्री आसा तांचो प्रॉब्लेम जावंक शकता. तेन्ना हेजेर सरकारान नियंत्रण दवरपाक जाय आनी ही पंचायतीच्या हितून पंचायतीक काय पावर दिना ही फॅक्टरींची चवकशी करपाक. तेन्ना कितें फॅक्टरी चलता, कसल्यो चलता, कितें चल्लां हांगा ते पंचायतीक काय इन्फॉर्म करिना ते. ताका लागून आमी पंचायती इन्स्पेक्शन करूंक मेळना. कसली फॅक्टरी ती खबर नासता. ताका लागून हेजेर सरकारान योग्य ते निर्णय घेवन सादारण एक सगळें इन्फॉर्मेशन पंचायतीक दिवचें की खंयच्यो फॅक्टरी कसल्यो आसा आनी खंयच्यो त्यो हानिकारक आसा त्यो कळपाक जायो. आनी तेंचे हांगा फायर स्टेशन हें आमचे इंडस्ट्रीन एक फायर स्टेशन घालचें सरकारान. कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगा 2 आसा. एक होंडा IDC आनी एक पिसिल्ले IDC. आनी हांगा फायर स्टेशन ना. तेन्ना हांव आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन मागता की बेगीच्या बेगीन एक फायर स्टेशन करचें हांगा. म्हणजे हांगा जागो बी आसा आमचे. मांद्रे वाठारांतल्या एका क्लबांत होळयेच्या निमतान सुरू आशिल्ली पार्टी मांद्रे सरपंचान बंद करून उडयली. ह्या क्लबाक सांजेच्या 4 वरां सावन रातच्या 10 वरां मेरेन वट्ट म्हयनोभर उपजिल्लोधिकाऱ्यान पंचायतीक विश्वासांत घेवंक नासतना परवानगी कशी दिल्या असो प्रस्न सरपंचान उपरासला. पार्टीच्या नांवा खाला ह्या क्लबान खुबशे बेकायदेशीर धंदे चलतात. ते खातीर एकाद्री वाटय घडणूक घडचे पयलीं पुलिशेन हांचेर कारवाय करची अशी मागणी सरपंचान केल्या. पंचायतीच्या ज्युरिस्डिक्शनाक हे अजूल म्हणून हो आतां हेंच्यांनी क्लब केल्लो आसा आनी ह्या कन्सर्न क्लबाक डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांतल्यान 1 मार्च टील 31 मार्च सांजे 4 वरां ते 10 वरां मेरेन परमिशन अलाव केल्लो. चक्क 1 म्हयन्याचें परमिशन हेका अलाव केल्लेलें आसा. हेची एक्चुली हांव रिक्वेस्ट करता होम डिपार्टमेंटाक स्पेशली अपार्ट फ्रॉम हे कितें क्लब वगैरे म्युजीक चलता ताच्या फुडें वचून जे कितें पंचायतीच्या ज्युरिस्डिक्शनाक आसा ती पंचायत तेची चवकशी सखोल चवकशी करतली. बट जे पंचायतीच्या लिमिटेशनाच्या भायर आसा काही हांगा जे कितें चल्लेलें आसा तेजेर पुलीस डिपार्टमेंटान कितें तरी गैरकृत्य घडच्या पयलीं
हेची सखोल चौकशी करून जे भविश्यान कितें तरी हांगा घडपाचें न्हू, सो ताका लागून पुलीस डिपार्टमेंटान हेची सखोल चौकशी करप ह्या क्लबाची गरजेची आसा. ना जाल्यार खंय तरी वचून इन फ्युचरान मांद्रे गांवाचें नांव ह्या क्लबा खातीर बदनाम जावचें न्हू. सो हेच्या खातीर हांव हे पुलीस डिपार्टमेंटाक मिडियाच्या मार्फत आवाहन करतां. गोयच्या खेळा प्राधिकरण, खेळा वेळार संचालनालय हांच्या जोड पालवान भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी कांय खेळांचे भुरग्यांक प्रात्यक्षिका दाखयली. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळांत ह्या खेळांचो आस्पाव करपाच्या हेतान ही प्रात्यक्षिका जाली. पेचनक सिलाट प्रदर्शन उत्कृष्ट आशिल्लें आनी सिलाट कलेच्या बारीकसाणीक साक्षीदार जावन भुरगीं खूब खोशी जालीं म्हणून अधिकाऱ्यान सांगलें. प्रदर्शन तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि बहुत जी जान से सभी बच्चों ने अपना प्रदर्शन दिखाया. सो बहुत अच्छा लगा. आज हमने 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखा. रोल बॉल, स्क्वेयर मार्शल आर्ट, पेंचक सिलाट एंड साथ में हमारे को जो दिखाया है विद सो मच ऑफ विगर सारे बच्चों ने जितना डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नाइस. टुडे इट वाज जस्ट अ डे फॉर देम टू show their own sport and it was just a demonstrative first. Demonstration alale to include penchak silat, lagori and roller ball and squid include करपाक 37 national games जे गोंय जावपाक तेक लागून आनी जे आमगे जे डेलिगेट्स येले इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनाचे प्लस अमिताभ शर्मा तो JTCC चेअरमॅन तो आयिल्लो आनी इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव एंड सक्सेसफुली कंडक्टेड. बरो आसलें पेंचक आमगे डेमोन्स्ट्रेशन जालें एंड एवरीबडी वॉज इम्प्रेस्ड. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.